आयज आमी सगळे गुड्स कॅरियर जे रिक्षावाले आसा तांकां घेवन आमचो गोवा वेले सरपंच बाब आग्नेल तसोच आमचो पंच सदस्य एंड्रू तांकां हांगा मेळपाक येयल्ले. इशू हो आसा की नीज गोंयकार जे रिक्षा ड्रायव्हर आसा जावं रिक्षा ऑपरेटर्स जे आसा हांगा आतां अशें जाल्लें आसा सांद्रे मतदारसंघान की थोडे जाण जे भायरसून येयल्या मायग्रंट हे मायग्रंट रिक्षा काडीत आसा आनी एक म्हणल्यार एकटो समज आसा नाल्यार तो 2, 3, 4 पासून रिक्षा काडटा तेजे फॅमिलीच्या नांवार आनी ती रिक्षा घेवन तो हांगा भाडें मारता. हांगा लोकल जितली जे बिजनसीस आसा जो गोवा वेल्या आगासायम जावं बाटीम ह्या एरियेंत हे चड घडटा आनी जो बिजनस आमच्या लोकलांक मेळपाक जाय आमचे लोकल जे गुड्स कॅरियर रिक्षावाले आसा तांकां तो बिजनस मेळना आनी ताकाच लागून सगळे जे रिक्षावाले आसा ते संघटीत जाल्ले आसा. तुमी पळयता आसतना सगळे रिक्षा जे ऑपरेटर्स आसा ते एकटे येयल्या. तेंच्यांनी म्हाजे कडेन येवन डिमांड केल्लो की अशें अशें घडटा आनी आमच्या मतदारसंघात आमकां जो बिजनस आसा तो बिजनस मेळना आनी ताकाच लागून आमी ठरयलें की प्रत्येक पंचायतीन वयतले आनी पंचायतीन एक मेमोरेंडम दितले तांकां सांगतले सरपंचाक सांगतले की तुमी तुमच्या थ्रू एक डिमांड घालचो कित्याक ट्रेड लायसन्स जे आसा ते इशू आमचो पंचायती थ्रू जाता. सो तेंच्या थ्रू जे बिजनसीस ऑपरेट जाता पर्टिक्युलर पंचायत ज्युडिशनाक तांकां एक मेमोरेंडम वयचें की जे लोकल आमचे रिक्षा ऑपरेटर्स आसा ह्या रिक्षा ऑपरेटरांकूच बिजनस दिवचो म्हणून ना की हे भायरसून कोणूय येता खंयच्याय टायमार येता आनी ते बिजनस घेवन वयता जितून आमच्या लोकलांक मार बसता सामको बिजनस सारको ठप जाता आनी अशी परिस्थिती थोड्यांची जाल्ली आसा की तांकां दिसाक बिजनस पासून मेळना एक भाडें पासून मेळना. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आयज सरपंचाक मेळ्ळ्या सरपंचा कडेन डिस्कशनूय केल्लें आसा. सगळे पॉयंट्स जे आसा ते आमी मांडलेले आसा की आमच्या लोकलांक हें प्रिफरन्स दिवचें आमच्या लोकलांक मेळचें. दुसरें म्हणजे आमी ऑलरेडी आमचे जे लोकल नीज गोंयकार रिक्षा ऑपरेटर्स आसा तेंच्या युनियन रेजिस्ट्रेशनाकूय घातलेलें आसा. बेगांच्या बेगान ते युनियन रेजिस्टरूय जातले जे करून थ्रू युनियन आमचे सगळे पंचायतींक आमी मेमोरेंडम पावयतले. मेमोरेंडम पावले नंतर ते युनियनाच्या थ्रू जो युनियन प्रेसिडेंट जावं सेक्रेटरी आसतले तेंच्या थ्रू मेसेज जी आसा ती युनियनाक पावतली. ऑलमोस्ट 35 सुमार जे टॅक्सी ड्रायव्हर गुड्स कॅरियर रिक्षा ऑपरेटर्स आसा ते रेजिस्टर आसा हितून आनी ते फुडें येवन आमचे लोकलांक कशें आमी बिजनस दिवंक मेळटलें आनी बाकीचे जे लोकलांक आमी पावयता बिजनस कसो पावोवपाक शकता जे ट्रान्सपोर्टेशन तुमी पावयता तेंय तुमकां खबर आसतलें. हांगा अशेंय घडमुगे घडटा की भायरसून कोणूय येता आनी ते हांगा स्क्रॅप कलेक्शन आसता जावं आनी कितें कलेक्शन आसता ते करपाक येता जो वायट दोळ्यांनी पळयता आनी मागीर कितें जाता मागीर चोरयोय जाता. अशेंय घडलेलें आसा जावं गोवा वेल्यान शिरदोनान आमी पळयता भाटयेन अशे चोरयेचो आक्षीन अश्यो खुबश्यो चोरयो ज्यो आसा त्यो चालू जाता. सो हेका लागून आमी एक प्रिकॉशनरी मेजरूय म्हणून आमी हें घेता. आमचे सगळे रिक्षा जे ड्रायव्हर आसा तांकां खरेंच धन्यवाद म्हणटा की तुमी सगळे वांगडा येयले आनी आयज आमच्या सरपंचाकूय धन्यवाद म्हणटा पंच मेंबरांकूय धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी आमचे ज्यो पॉयंट्स आसा ते मानून घेतले. तेंच्यांनी सांगलां की आपले सायडीच्यान सपोर्ट आसतलो म्हणून हें करपाक लागून आमी इतलेंच मागता की सगळ्यांक एक लेटर जी आसा ती सगळे जे बिजनस ऑपरेटर्स आसा तांकां सगळ्यांक लेटर वयतली आनी ते आमच्या लोकल जे टॅक्सीकार आसा हांकां सपोर्ट करचो. हांव गोंयभरान सगळ्या लोकांकूय विनवणी करता तांकांय मागता की आमच्या लोकलांक गोंयकारांक सपोर्ट करचो कित्याक बिजनस समज आयज गोंयकारांक मेळना जाल्यार गोंयकार बिजनसाच्या भायर पडटले आनी भायले हांगा बिजनस ऑपरेट करतले. हो एक स्टार्टींग स्टेप आसा. हेजे फुडें आनी खुबशे स्टेप आमी घेतले. बाकीचे पंचायतीन आमी वयतले तेय पंचायतीन विजीट करून तांकांय डिमांड करतले. हांव मागता आमचो सरपंचा कडेन की ताणें 2 उतरां सांगची म्हणून. पयले स्वादे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा वा गिरीश बोरकाराक कित्याक तो हे लोकला फातोत आमच्या गांवच्या जावं आमचे गोंयचे जावं भायले खूंय जावं कितें रस्त्यान वचत जाल्यार मायग्रंट्स आतां दार घालता बरें शेबाक तेका कित्याक आमचे हे टॅक्सी रिक्षा ड्रायव्हर आहाय न्हू ओनर तें खरें भाडें मेळोनाय. हांवूय जाणा कित्याक हांवूय थिंग जाय पडा पळयता लोकल फॉरेन हें भायले जायत जाले रिक्षाकार आनी एक आपोवपा आनी ते गोंया बिजनस करता ते सगळे भायलेच करताय आनी जालां कितें ते डायरेक्ट तेंकां दिताय फोन मारता तेंकां पळय राव म्हणटा आयगा तुम्हारा रिक्षा पहुंच जायगा करके आनी तेंकां बिजनस दिताय ते हें सामकें फॉर्म तेंकां सांगून पळय तें सामकें तेंकां कितें करून मातशें कुशीन काडूंकूच जाय कित्याक ना सगळो राजू तें जातो न्ही. आता इश्यू जाला रेटीचो थोड्या कितें आमचेच गोंयकार
भायले रेट उणी मागता म्हणटा मागीर कमी रेट बाकी तरी हें करपाचें पळय कशें आसा रेट जी ऑफिशियल RTOच्या थ्रू आसा ती नोटिफायड ऑलरेडी आसा आनी तेच आमचे रिक्षा ड्रायव्हर जे आसा ते पालन करता. बट हांगा कसो इश्यू जाता की तुमी पळयता आसतले एक समज रेंटेड प्रिमायसीस घेतलो आमचे गोंयकारूच दिता ही आमच्या गोंयकारांची एक वाटेन चुकूय जाता. कारण कितें आसा की गोंयकार तांकां रेंटाक दिता ते काडटा आनी बिझनस सगळो भायल्यांक दिता आनी आपणाचो जो बिझनस फॉर एक्झाम्पल एक रिक्षा समज गोंयकारांची आसा मात ती गोंयकाराक आपयना तो कितें करता आपणाच्याच रिलेटिवाक सांगता रिक्षा काड म्हणून तो रिक्षा काडटा आनी तो रिक्षा भाडें मारता मागीर तो तेजो रिलेटीव आसता तो आपणाच्या आनीक फॅमिली मेंबराक आपयता आपणाच्या फ्रेंडाक आपयता भायरसून एकाचे वय 2, 3, 4 अशे रिक्षा जाता. रेट समज 200 रुपया 250 रुपया आमचे लोकल रिक्षावाले दिता जाल्यार सेम रेट जी आसा ती ते दिता रेटीचे व्हडले डिफरन्स आसना. मात तरी पूण ते कितें करता तांकां सपोर्ट करपाक लागून तुमी मुद्दम पळया तांकां लोकल मिन्स तेंच्या भायल्यांक सपोर्ट करपाक ती कम्युनिटी बिल्डींग म्हणटा पळय ती कम्युनिटी बिल्डींग करता. ते भायरसून हाडून खंयच्याय स्टेटीचे कर्नाटका आसूं UP आसूं बिहारी आसूं ते आपल्या स्टेटीचे हांकां सपोर्ट करता आनी आमकां आयज हांव तेकाच लागून परत एकदां रिक्वेस्ट करता की आमच्या गोंयकारांक आमी सपोर्ट करपाक जाय. आयज आमी शॉपार पासून दिता भाड्याक दिता आमी गोंयकार येयलो नाल्यार ते गोंयकाराक दिवपाक वचना आमी भायल्यांक दिवपाक वयता. गोंयकार म्हणटा आपूण 10,000 रेंट दिवपाक रेडी आसा आपूण 15,000 रेंट दिवपाक रेडी आसा तेच रेट दिवपाक रेडी आसा तरी पूण दिना. सो हें जावपाक जायना. हांव परत एकदां गोंयकारां कडेन रिक्वेस्ट करता की आमी आयज चिंतूंक जाय. आमी समज आयज चिंतना नाल्यार सरपंच पंच आनी MLA हे जावपाक टायम लागची ना ऑलरेडी जाल्ले आसा थोडे कडेन हे फुडेंय जावपाची शक्यता आसा. सो आमी आयज चिंतले नाल्यार हें गोंय जें आसा तें बरें उरतलें नाल्यार हें चोरयो डकायती मर्डर हें गोंयांत जातलें. आनी तुमकां खबर आसा इलेक्शन कार्ड आधार कार्ड रेशन कार्ड हिंय तेंची केल्लीं आसा तेंच्यांनी घराय नांवार केल्लीं आसा. तो हो पॉयंट सगळ्यांक खबर आसा पूण आमी जागृत जावपाची गरज आसा. हांव मागता आमच्या जो प्रेसिडेंट आसा एसोसिएशन तेंचे कडेन की तेणें 2 उतरां सांगची म्हणून. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आमचे मोदी आसा आमचो MLA बाब गिरीश बोरकार गोवा बेल्याचो सरपंच बाब आग्नेलो पंच बाब एंड्रू आनी हे रिक्षाकार. पयले सुवातेर आमचे प्रॉब्लेम जावंक लागला की जायतीं शॉपां येतात ते भायले मनीस चलयतात आनी ते रिक्षाक भाडी आपयतात तांकांच आपयतात आमकां आपयनाय. आमकां हे दिसांनी हे सिजनाक पावतात सगळ्या कांय भाडी नाय. आमचे कितले रिक्षा आसात वेगवेगळे भाडे मेळना पत्ते आमी घरा वयतात. एक दीस आमी अशें उलयताले म्हणूंक लागले बाबा आमी कितें करया सगळे भायले आहाय जे भाडे वाडटात आमकां कांय मेळना आमची रेटूय जाल्यार सदांचे भाशेन आहा सुबेज सांगनाय. आनी मागीर म्हणूंक लागले आमी एक युनियन कस करया आनी या युनियन करून कोणाच्या फुड्या वयता म्हणूंक लागले आमच्या MLAच्या फुडें या म्हणूंक लागले. एक दीस MLA आपयले आमकां रिक्वेस्ट केलें गेल्यार युनियन आतां आमचो युनियन रेजिस्टर करूंक पळयताय. तसोच हांकां म्हणटा मातशें जाता जाल्यार आमच्या सरपंचा लागीं फर्निचरा शॉपां जावं दुसरी शॉपां आहाय जाल्यार तांकां सांगाय म्हणून बाबा आमचे रिक्षा आहाय आमचे नंबर दिताय ह्या खंयच्याय नंबरा थ्रू आपय. पयले गोवा वेले आसत गोवा वेल्या लोकांक प्रिफरन्स दियाय. 800 आसत जाल्यार 800 लोकांक प्रिफरन्स दियाय पयले कित्याक ते लागीं पडटा जावं 800 सान गोवा वेले येता म्हणल्यार ते म्हणटाले आमकां 300 रुपया लागले येवपाक आनी दिसान आनी भाडें मारता म्हणल्यार 600 रुपया सांगताले तेंचे मारूंक म्हणटाले. देखून गोवा वेल्ल्याचे कोण आहाय तांकां गोवा वेल्याची भाडी पयलीं दियाय. पावना जाल्यार आमच्या लोकांक फोन कराय. जर्सी 800 वर आसात तांकां 800कारांक पयलीं दियाय आनी तितल्या मागीर वचोन दिवं वयचें. हें आमचें युनियन जावं सगळें आमकां हेल्प करता म्हणून हांव MLA आनी गोवा वेल्ल्या सरपंचा बाब मागनेलाक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या रिक्षा युनियनाच्या नांवान देव बरें करूं. समज तर एका लोकांक गोवा वेल्याच्या लोकांक तुमकां कॉन्टेक्ट करपाक जाय खंय स्टँड खंय आहा तुमचें स्टँड रिक्षा स्टँड ना हिंगा गोवा वेल्या आमी हिंगा आसतले ब्रिजी कडेन करतले आमी आनी आजून स्टँड ना तुमकां ना गोवा वेल्ला आमी रिक्वेस्ट करतले आमच्या MLA पयता गोवा वेले अंडर द ब्रिज थिंगा एक बोर्ड करून आमी नंबर मारतले सगळे जावं हिंगा पंचायती कडेन एक नंबर मारतले जावं इगोर्जे कडेन खंय जाता थिंगा आमी हें मारून दवरतले आनी पंचायत पब्लिसीट करतले. कॉन्टेक्ट नंबर दवरतले कॉन्टेक्ट नंबर दवरतले नांव दवरतले सगळें दवरतले. गिरीश आतां हितून एक हो इश्यू येता कितें जेन्ना तूं म्हणटा पळय भायले येता आनी हें करता म्हणून तो जेन्ना रेजिस्ट्रेशन जाता पळय रिक्षाचें
तेन्ना तुका तुका दिसना थिंगा खंय ना कसलो तरी कायदो हाडचो आनी जी पळय भायले आहा पळय तांकां कितें तरी बंदी हाडची म्हणून आनी करता कित्याक हें गोंयकारांचें न्हू गोंयकारांक पळय कशें आसा मोटर व्हेकल एक्ट जो आसा तो नॅशनल लेवलाचेर लागता तो सेंट्रल लेवलाचेर स्टेट लेवलाचेर लागना सो मोटर व्हेकल आमी हेज्या पयलीं म्हणल्यार असेंब्ली सेशना टायमार हो डिस्कशन चालू आसलो कित्याक आमचे रिक्षाकार करता तशेंच टॅक्सीकार आसा तशेंच आमचे ट्रकवाले आसा सगळी एसोसिएशन जी आमकां मेळोन गेली गोंयभरांतली अशेंच न्हू आमचे सावंतवाडी मतदारसंघाची तेन्ना आमी फायंड आवट केलें आनी तेन्ना रिसर्च केली तितून आमी पळयलें की मोटर व्हेकल एक्ट जो आसा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या थ्रू आसा तितून डिफायन केल्लें आसा की कोणीय समज येयलो जाल्यार तेका लायसन दिवपाक शकता मात आमी कितें म्हणटा की लोकल जेन्ना आमी आसा लोकल जे आसा तेन्ना पंचायतीच्या थ्रू आमी रेजोल्युशन घेवन तांकां ऑपरेशन करपाचें बंद करपाक जाय कित्याक रजिस्ट्रेशन करपाक सगळ्यांक रायट आसा रजिस्टर वयतले आनी आरटीओन करतले तितून आमकां हें करतले जाल्यार अमेंडमेंट आमकां खंय हाडचें पडटलें सेंटराक हाडचें पडटलें सेंटराच्या थ्रू अमेंडमेंट करतले जाल्यार एमपीच्या थ्रू जावं जो आमचो राज्यसभा एमपी जावं लोकसभा एमपी हेंच्यांनी हें वयर घालपाक जाय तेजे आमी डिमांड जो आसा तो एक मेमोरेंडम करून हांवूय म्हाज्या सायडीच्यान दोनूय एमपींक दितलो तिनूय एमपींक दितलो आनी दुसरें म्हणजे लोकल जे आसा आमी लोकल कित्याक म्हणटा की पंचायत इज अ डिसिजन मेकींग बॉडी पंचायतीन समज रेजोल्युशन घेतलें जाल्यार पंचायत जे ऑपरेशन करता जावं बिझनस कोणाचो आसा शॉपां आसा बिझनसीस आसा मार्केट आसा हांकां ते लेटर धाडपाक शकता आनी तांकां सांगपाक शकता की आमच्या लोकलांक तुमी सपोर्ट करपाक शकता आनी अशें हांगाच न्हू अशें खूब कडेन जाता आयज तुमी पळयता धारवाड सारक्या हितून डिस्ट्रिक्टात ते आपणाचे तांकां सपोर्ट करता तुमी पळयात देवगड मुद्दम महाराष्ट्रान एक विलेज आसा ते आपणाच्याच लोकलांक हें करता ते भायल्यांक जागो पासून घेवपाक अलाव करिना सो अशें तेंच्यांनी आपणाचें जें आसा इकॉनॉमी ती थंय बूस्ट करता ते आपणाचे भितर ते वाडोवंक सोदता सो अशे एरियाज आसा जे एरियान ऑलरेडी हें चल्लां सो आमकांय ते आमच्या हांगा इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी कशें आमी फुडें व्हरपाक शकतले ताका टायम वयतलो अशें न्हू की आयज सांगलें फाल्यां जातलें तशें जावपाचें ना ताका टायम वयतलो पूण आमी हे फुडल्या टायमान तरी हे फुडें गोंयकारांक जाता तितलो प्रिफरन्स दिवन गोंयकारांचो बिझनस वाडोवपाक सरपंच आता तुमची ग्रामसभा येवपाची आसा ग्रामसभा येतली ऑक्टोबर म्हयन्यात तर हो विशय तुमी ग्रामसभेक हें करतले ऑलरेडी तेणी जशें एम्बिलन्स सांगला की पंचायत भितर आतां मेन आहा की तुमी हें करतले जाल्यार गोंयकारांक हें दितले गोंयकारांक सपोर्ट करूंकूच जावना आमी ते सद्या आतां लेटर दिलेलें आहा आतां आमचें लेटर आमचें आतां सगळे नोटीस काडटले तांकां धाडटले म्हणजे तुमी ह्या नंबराचेर हें करचें म्हणून तांकां आपोवचें आनी तांकां दिवचें म्हणजे तुमी भायल्यान बिझनस दिता आनी फवत न्हू आमकां जाल्यार तुमकां डायरेक्ट हें करतले म्हणून फायन मारतले तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.